राज्यातलो पर्यटन हंगाम सुरू जावपाक आसा। बाणावलेंतल्या गोवा मायल्स टॅक्सी आनी थळाव्या टॅक्सी चालकांमदलो वाद वाडपाचो भंय निर्माण जाला। बाणावलीत पर्यटकांक घेवन येवपी गोवा मायल्स टॅक्सी चालक बुकींग करिनासतना लेगीत हॉटेलाच्या वाठारांत उबे आसात। हाका लागून थळाव्या टॅक्सी चालकांक लुकसाण जावपाक लागला। सरकारी पावंड्यार उपाय करचे अशी मागणी थळाव्या टॅक्सी चालकांनी केल्या। गोवा मायल्स टॅक्सी संबंधी थळाव्या टॅक्सी चालकांक आनी बाणावलीच्या गोवा मायल्स टॅक्सी मालकांक काही समस्या आशिल्ल्यान गोवा मायल्स अधिकाऱ्यांनी आनी थळाव्या टॅक्सी चालकांमदी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर बसका जाली। ह्या वेळार आमदार वेंझे विएगस, सरपंच डिक्सन वाज आनी थळावे टॅक्सी चालक हाजीर आशिल्ले। पुलीस निरीक्षक थॅरन डिकोस्ता वांगडा तांणी चर्चा केली। थळाव्या लोकांच्यो गाडयो ॲपात घेवन डिजिटल व्यवसाय करचो अशी सध्या विनवणी केल्या। गव्हर्मेंटान जे आमचे टॅक्सी स्टँडार्ड टॅक्सी आहे ते खंयची दुसरी भाडी मारनाय, ते फकत आपणाक हॉटेलांतली माताय। आयज कितें जाला, गोवा मायल्स तांचो एग्रीमेंट आहा, दे आर टेकिंग बिजनेस मोपा एअरपोर्ट, दे आर टेकिंग लोकली एंड नाव ऑल्सो दे आर टेकिंग फ्रॉम द हॉटेल। सो हॉटेलवाल्यांक टॅक्सीवाल्यांक एकूच रिक्वेस्ट आहा, म्हणजे कितें तेंच्या पोटाचेर येना काय, तुम सगळीं दुसरी भाडी मारताय, पूण आमगे हॉटेलांतले जे गेस्ट आहा, स्टार गेस्ट आहा, जे लग्जरी रिसॉर्ट आहे ती दे आर क्रिएटिंग मेमरीज। हे आमगेले बरोबर टॅक्सीवाले आहे ते ताका आवलतात व्हरोन बरे भाशेन सेफ्टी एक तेजे रिलेशन आसता, दे आर द पार्ट ऑफ द ट्युरिझम। पूण गोवा मायल्स इज वॉट इज अ कॅरियर, दे आर कॅरिंग ट्युरिस्ट फ्रॉम ए टू बी, तेंचे मत संबंध काय ना। हे आमचे स्थानिक जे लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर इतले वर्सां ते धंदो चलयता, आयज तेमी दुसऱ्यो गाडयो अपग्रेड केले, क्रिस्टा, कित्याक दुसरो गॅस्ट्री डिमांड आहा। आयज तरी तेम तर तेंगेले ज्युरिडिक्शन बिझनस तरी मेले, तेम कितें करपाचें? So I have requested, and our honorable MLA is there, at a government level we must find a solution so that our guests, our locals are all benefited. हे business की जालें, जशी शेकां, जशी टॅक्सी, हे local, when we started this hotel, इतले येलो ब्लॅक आमचे व्हाईट टॅक्सी, टुरिस्ट टॅक्सी हे दिल्ले स्पेशल बिकॉज ऑफ द लोकल पीपल आर बेनिफिट। आयज तो लोकलांक खंय तरी पोटाचेर दुखता, ताका लागून ते आयज बोवाड मारता। सो आमगे रिक्वेस्ट आहा टू MLA गव्हर्मेंट टू फाइंड अ परमनंट सोल्युशन आणि तेमच्या पोटार येनाका। आता तुम्ही पहिला आसतले की आम्ही एक स्कीम केल्या गोयचो टॅक्सी पात्रांव म्हणून। त्या स्किमी अंडर आम्ही आता कितें करता, झिरो डावन पेमेंटार सगळ्या गोयच्या लोकांक गाडयो दिता, रायट। म्हणल्यार कोण जो टॅक्सी बिजनेसान येवपाक सोदता जाल्यार हे सगळ्या ऑल ओव्हर गोवा दिता, आमी एकाच पर्टिक्युलर लोकेशनार दिना। जाल्यार ताज्या अंडर आमी आमचे हे विजन आसा की प्रत्येक विलेजींनी, प्रत्येक वाठारान वचून एक हे करप, अवेरनेस करप। ह्या स्किमी अंडर जी आमची झिरो डावन पेमेंट स्कीम आसा, जी आमी गोवा मायल्स स्पेसिफिकली एका ड्रायव्हरा खातीर 96,200 रुपीज घालता, डावन पेमेंट फूल गाडीचो दिता आनी गाडी दिता, तांकां ही गाडी मेळची आनी सगळ्या लोकेशनांनी गाडी पावची आनी सगळ्यांक सर्वीस बरी मेळची। हे आमचे प्रयत्न आसा, ताज्या खातीर आमी हो स्टेप घेतला। आनी आमी तुम्ही पळयला जाल्यार 7 तारखेक एक MOU सायन केला गव्हर्मेंटा बरोबर, 100 CR MOU सायन केला, खंय आमी सांगला की आमी गोंयकारांक झिरो डावन पेमेंटार गाडी दितले आनी हे एकाच लोकेशनार आसचेना। हाच्या खातीर आमी स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा तांच्या बरोबर टायअप केला, खंय आता हे स्वयंपूर्ण मित्र वचून सगळ्या हातूंनी सांगतल्या लोकांक स्कीम पावयतले आनी त्या स्किमी अंडर लोक टॅक्सी घेतले आनी सगळ्यांक अवेलेबल जातले आनी सगळ्या रुरल लोकेशनाक व्हेकल तुमकां मेळपाक। सगळ्यांक आतां एसोसिएशनाक आपोवन हाडले, 5 स्टार हॉटेलां आहाय तेमी, आनी तेमी सांगिलां सगळे क्रिस्टा गाडी घे। आमी सगळे लोकल ओनर आहाय ते बिजनेस कोताय, एक घरांत एकटो ड्रायव्हर ओनर तो कितको सर्वाइव जातले, लोन कितको हारे घातले। This is only a meeting which was held to have a better understanding between the police and the taxi people, so that we don't come in conflict with the taxi people for bad reasons. So I think and I hope that they have understood my point, and whatever message and whatever briefing we have done to them, they will stand by it. सगळे आमचे टॅक्सीकार आहा ते भावूत, तशेंच बाकीचे लोक जे आता आनी वयता पळय तेय आमचे बिजनेसमॅन कोण तरी पोटाकूच लागून करता। सो टू एन्श्युअर दॅट देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आउटसाइड द हॉटेल्स, कोणाक त्रास जावपाक नाका म्हणून ही मिटींग दवरलेली, and we have got a point across to them, and I think they are going to adhere to whatever law is in force and will not take law in their hands. Very clear, we have told them, please let us allow time. Yeah, overnight I know. Discussion has to be to make sure that these people are maintaining these places. They have to maintain. तेम भाडी थिंगाचे तेम व्हरों जाय, तुम भितर येवपाची तुम कांयच सांगताय सगळ्यां, I know laws are there, everything is there. But yes, as of today, we have requested everyone, please do not pick up, please do not do illegal picking up of our guests, and if there is illegal picking up of guests from our hotels,
we will definitely try to show our protest towards that. And yes, definitely हम आमगल्यांकू सगळ्यांकू सांगला, we are not also interested in manhandling anyone. आमकां कोणा मारपा नाका, आमकां झगडी केलो नाकाय. But yes, प्रोटेस्ट जातली थिंगा, प्रोटेस्ट जावपा हेतू तेका आडायतले जरी तो इलिगल पिकअप करत जाल्यार, आनी दॅट हॅज टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड. सो वी विल डेमॉन्स्ट्रेट आवर प्रोटेस्ट फॉर एनी इलिगल पिकिंग अप फ्रॉम आवर हॉटेल्स. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.